सोडीत गेलेले आसा पळय तेमी टायम एंड अगेन गेलेले आसा तुमच्या अकाउंटात रेव्हेन्यू जनरेशन खंयच्यान जाता तेजेर तुम्ही केन्ना आन्सर तुम्ही अजून पर्यंत क्लिअरिटी काय ना ते आता जेन्ना आमी ना सांगता ते सांगता ते सांगता आमी कशें आसा आदी पळयला आयज आमी कशें आमी स्ट्रगल कशें करता तुमी पळयला आसतलें आमी कडेन तर अमाउंट आसलो आमचे कडेन स्वताचे आमी भुरगीं खंय तरी कॉन्ट्रिब्यूट करून आमी वावरता सांगपाक म्हणल्यार ते अकाउंट्स तुम्ही ओपन दवरा आनी तेंच्यांनी सांगलेले ओपन कित्याक दवरिना तुम्ही अकाउंट्स ते अजून पर्यंत तेजेर 100 ते 100 कोटी खंयसान येयला म्हणजे जाता ओके ते दिल्लीचे वयल्यान जाता तू गोंयचे कांयच जाता तुमचो सोर्सीस हे करा न्ही तुम्ही दाखयात न्ही बरें गोंयचे आम आदमी पार्टी आहा तेंचे विचार दिल्ली सगळो सो इंगाची जी आम आदमी पार्टी आहा न्हू ती सेंट्रलाची पार्टी सो थिंग सावन येता ही रिजनल पार्टी न्हू आम आदमी पार्टी ती गोंयची पार्टी न्हू ती थिंगाची सो सेम वे बीजेपी आहा काँग्रेस आहा ते सेंट्रलाइज पार्टीज त्यो सो तेका हाय कमांड ऑर्डर येता थिंग सावन सो आता कॅम्पेनिंगा पासून जो पळय पयसो येयलो तुका दिसता हिंगाचो खंयचो पयस म्हणून तेंका पार्टी सेंट्रल पार्टी सावन येयला आतां आमची पार्टी कितें हिंगा लोकल पार्टी रिजनल पार्टी सो आमी कंट्रिब्युशन मागतात ते सगळ्या कडेन सो तुका दिसता तुवें कंट्रिब्युशन केला ते तुमी सांगपाचें म्हणून तुका दिसना तुका दिसना आमी मागतात न्हू कंट्रिब्युशन तुका आमी कितें मागता तो आमकां एग्जांपल एक कितें जाय ऑब्जेक्ट जाय एक लॅपटॉप जाय लॅपटॉप जाय आमी ते भाशेन मागता नाजाल्यार कितें आहा बारीकशें जाल्यार आमी तें करता अग्रीड तू कितें सांगता तितलें सांगता तुवें म्हटल्यार तेंचे 100 कोटी खंयसान येयले सो तुका दिसना तुवें 100 कोटी हांव म्हणना आब्या म्हटल्यार मरे ते खंयसान येयले ईडीचो जो पळय रिपोर्ट आहा ते तुमचे दोळ्या मुखार दवरला सो तुमचे दोळ्या मुखार तुमच्या आमचोच आयजीचो तर ईडीचो रिपोर्ट आहा दुसऱ्यांनी कोणे प्रेस घेवपाक जाता आनी तुमचे स्वताचेच मनशांनी तुमचेर आरोप घातला तुम्ही ओपनली दाखया न्ही फाटले जे सोडून गेला ते सो तुम्ही तेजेर क्लिअरिटी दाखया न्ही आरोप कोणे घालपाक जाता आरोप फॉर एक्झाम्पल फाल्यां हांव भायर येतलो हांव आरोप घाल म्हाका प्रूफ आसूंक जाय तो प्रूफ कर आपूण मागीर दाखयतलो फाल दाखयतलो कोण हें कितें आम गिल्टी म्हण आमकां दाखय प्रूफ दाखय फाल्यां येवन कितें फाल्यां वचून भायर सरतलो आनी जाय तें एलिगेशन घालतलो प्रूफ आसूंक जाय मी काय उलोवंक ना बाबा तुमच्याच लोकांनी उलयलें हांव काय उलोवप होय हांव प्रूफ म्हणटा तेन्ना तुवें आतां एलिगेशन तूं हेचेर कितें ऑन पेपर प्रिंटार न्यूजार येयला पळय तेंच विचारता न्हू तूं सगळें ओ ईडीचें हांव तें दोळ्या मुखार दवरता आम कित्याक म्हणला आम आदमीची पळय पार्टी आहा तेंच्यांनी बेज स्टार्ट करता तेन्ना कितें म्हणलें व्हेरी गुड आहलें सो प्लॅटफॉर्म व्हेरी क्लीन तेका लागून तेंच्या कांय लोकांनी मानून घेतल्या सारकें पूण आतां ईडी येता आनी तेंगे रिपोर्ट काडटा हांव म्हणना ते म्हणून डिटेलीन सांगतात जशें आतां आम आदमी जशें आमचे रोबोट बाबान सांगलां तेणें जेन्ना ते न्यूली फॉर्म जाले लोकांक दाखयलें एक सादी पार्टी म्हणून लोकां खातीर पूण तशी ना जेन्ना आतां आमकां कळोन आयलें की तशी पार्टी ना आयज तेंचो सीएम अरविंद केजरीवाल तेंचा दिल्ली जो बंगलो 45 करोडाचो जो बंगलो बांदला शीश महल आयज इतले अमाउंट खंयचे हाडटा हे लोकांचो जो टॅक्स पे करता लोक जे कश्ट करून जे टॅक्स पे करता ते टॅक्स पे आयज ते कशे मोडटा एक टाइम हो आम आदमीचो जो सीएम आसा अरविंद केजरीवाल म्हणटालो आमी सादी पार्टी आमकां सेक्युरिटी नाका आमकां सादी गजाल आयज हेंकां आयज 45 कोटीचो बंगलो कित्याक जायो जर तुम्ही जर इलेक्शना पयलीं स्टेटमेंट दिलें तशें जावपाक जाय सादी गजाल जावपाक जाय आशिल्लें पयलीं तो 399 स्क्वेअर मिटराचो बंगलो आशिल्लो ती एरियेचो आयज 1212 म्हळ्यार 1212 स्क्वेअर मिटराचो आयज त्या प्लेसीचेर न्यू बंगलो बांदला कित्याक गरज पडली इतलो कोटीचो आनी ते आयज तेंगेलो कोमोड म्हण ते लाखांनी टाल्सां लाखांनी बाकीच्या लाखांनी पयशे मोडल्या कित्याक मोडल्या हे हो टॅक्स पेयराचो तुमकां मुद्दम दाखोवपाक शकता फाटल्या पळय व्हिडिओ पळय आमी फाटल्या प्ले करता तुमकां कळटलें सगळें 5 कोटीचो बंगलो कित्याक जायो आयज हे टॅक्स पेयराचे मनी कित्याक थंय युटिलायज केले म्हणजे हेजे वयल्यान कळोन येता हे आम आदमी काय ना हे अमीर आदमी पार्टी हेजे वयल्यान दाखोवन येयला आयज हेंचे कडेन जशें रुबट बाबान सांगलां आयज हेंकां प्रत्येक नॅशनल हेंकां जे आम आदमी प्रत्येक स्टेटी हेंकां कॅम्पेनिंग करपाक इतलो कोटी खंयच्यान येता जाल्यार एक सादी पार्टी आसा हेंचे कडेन सिंपल क्वेश्चन मार्क येता हेंकां अमाउंट हे खंयचो येयलो म्हणजे हेजे वयल्यान कळटा ही आम आदमी ना ही अमीर आदमी पार्टी आनी गोंयाकूच तेंच केलां गोंयांत तेंचे जे आसा हांगा मनीस ते गरीब ना सगळे आसा ते अमीर आदमी पार्टी आनी तेणी मुद्दम तशें केल्लें आसा कित्याक
जशें पयलीं गोंयांत काँग्रेस येयली, आतां मागीर बीजेपी, आनी आतां ते गोंयांत तेणी कंटेस्ट करून 2 सिटी जाल्यार हेंगेली एकूच इंटेन्शन गोंयांत ज्यो जमनी आसा, ज्यो डिलर आसा दिल्लीचे थंय कोट्यांनी पयशे आसा त्यो हांगा इन्वेस्ट करून आमचे सोर्सीस आसा उदकाचे बाकीचे ते डिस्ट्रॉय करून आमकां गोंयकारांक सोंपोवपाचें काम आसा. पण एवरी टायम आमी इलेक्शना पयलीं लोकांक सांगलेलें ही आम आदमी पार्टी हेंचेर विश्वास करनाका, हे आमकां खंय तरी फोंडां घालता म्हणून. आनी तुमी पळोवपाक शकता इलेक्शना पयलीं खुबशे इश्यू आशिल्ले. आमचे कोविड येयलो, कोविडा टायमार तेन्ना मागीर तेन्ना नंतर बाकीचे इलिगल एक्टिविटीज आसा तेजे आयज आवाज काडनाले. पूण आमी एवरी टायम इलेक्शना पयलो इलेक्शन जावन कंटिन्यू लोकां मदीं आसा, लोकांक इश्यू हायलायट जाल्यार आयज हे कित्याक करना. हेगे फक्त एकूच इंटेन्शन आसा, जशें आयज तेणी 45 कोटीचो बंगलो बांदला तशेंच थोडे दिसांनी बाकीचे तेंगे कोण आसा तेंगे मेंबर्स आसा जावं बाकीचे हेंगे फक्त लुटपाचें काम आनी गोंयाकूच तेच करपाक येता आनी ते गोंय सोंपोवपाचें आसा. ताका लागून प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता तुमी एवरी टायम इलेक्शन आमी सांगता तुमकां, आमी सांगता की बाबा विचार करा, प्रत्येका देवान तकली दिल्ली आसा विचार करपाची, विचार करून आमी वोट करूया.